नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कुळ कायद्याचे दुरुस्ती विधेयक. मामलेदारांनी कुळांच्यो केशी 3 महिन्यां भितर तडीक लावपाची तरतूद. शेतकी जमीन लवाद स्थापन करपाचे कलम. काँग्रेसीचो उमेदवार सोमारा जावंक शकता डिक्लेअर. पणजे अशोक नायक आनी वाळपय रॉय नायक थारिल्ल्यांत जमा. पणजे सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचे यत्न. सुनीता वेर्लेकाराच्या भलायकीत जाता सुदारणा. आता ती उलोवंक लागल्या, लोकांमदी मिसळूंक लागल्या. कितल्याशाच वर्सां उपरांत लोकांमदी कशें रमता सुनीता, खासा रिपोर्ट. WRDA खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्यो ट्रान्स्फरी आडावपा खातीर राजकीय वशिले लावप बंद करचे. मंत्री पालयेकाराची फावोर मागतल्यांक शिटकावणी. आनी गोंयचो फामाद वास्कोच्या दामोदर भजनी सप्ताहाची सांगता. दनपारां खारी वाड्यार श्रीफळ सोडले दर्यांत. सप्तहा निमतान जाल्यो संगीताच्यो कार्यावळी. कुळांच्यो केशी परत मामलेदाराकडे व्हरपा खातीर सरकारान शुक्रारा दुरुस्ती विधेयक मांडले. मामलेदारांनी कुळांच्यो केशी 3 म्हयन्यां भितर तडीक लावपाची तरतूद ह्या विधेयकांत केल्या. शेतकी जमीन लवाद करपाचोय प्रस्ताव विधेयकांत आसा. येणावळ मंत्री रोहन खंवटेन हे विधेयक सभाघरांत मांडले. बीजेपी सरकारान कुळांच्यो केशी मामलेदाराकडल्यान कोर्टात घाल्यो. आता युती सरकारान हे केशी परत मामलेदाराकडेन व्हरपा खातीर शुक्रारा दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत मांडलें. कुळांच्यो केशी मामलेदाराकडेन परत दिवंक विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक. केशी 3 वर्सां भितर तडीक लावपाची तरतूद. कलम 7(a) दुरुस्ती. शेतां खातीर जमीन वापरनात म्हूण कळ्ळ्यार सिव्हील जज ताची चवकशी करून फावो तो निर्णय घेवंक शकता. कलम 10 दुरुस्ती. कांय सर्तींचेर कुळांक आपलो हक्क भाटकाराक परत दिवपाक मेळटा. कलम 11 दुरुस्ती. कुळां भाडे फारीक करना जाल्यार वा कुळान जमीन काबार करपा सारको यत्न केल्यार वा शेती सोडून थंय हेर कितेंय केल्यार भाटकाराक कुळांचो हक्क परत घेवपाचो अधिकार. दुरुस्ती विधेयक मांडटना सरकारान आनीक नवो प्रकार हाडपाचो यत्न केला. तो म्हळ्यार शेतकी जमीन लवादाचो प्रस्ताव. विधेयकांत शेतकी जमीन लवाद करपाचोय प्रस्ताव आसा. कलम 43 घालून सरकारान केल्या लवादाची तरतूद. लवादात मामलेदार पावण्याचे कमीत कमी 3 वांगडी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. बीजेपीच्या मनोहर पर्रीकारा आड पणजे पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो उमेदवार सोमारा डिक्लेअर जावंक शकता. काँग्रेसीची उमेदवार शोध मोहिमेचे चक्र अशोक नायका मेरेन येवन थारलां. वाळपय खातीर रॉय नायकाची चर्चा सुरू आसा. मजगतीं गोवा सुरक्षा मंचान काँग्रेसी कडेन तेंको मागला. पणजेची पोटवेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्या. बाबूश मनशाराताचो गोवा फॉरवर्डात प्रवेश जाल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकार मोठ्या फरकान जैतिवंत जावपाचो दावो करता. तर बाबूशान काँग्रेसीचे टिकेटीर उबो रावचो म्हूण आवेश धरिल्ल्या काँग्रेसीची उमेदवाराची सोद मोहीम अजूनय सोंपूंक ना. विजय सरदेसायान काँग्रेसीची गेम करतना बाबूशाक गोवा फॉरवर्डात ओडलो आनी पर्रीकाराची जैताची वाट मेकळी केली म्हूण दावो केलो. सरकार उडयतलो जाल्यार काँग्रेसीक पणजे आनी वाळपय बाय इलेक्शन जिखचेच पडटले. सध्या तरी काँग्रेसीन पणजेच नेट धरला अशें चित्र आसा. काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण उबो रावपाक सुरेंद्र देसायान न्हयकार दिल्या उपरांत अशोक नायकाचेर सगळ्यांचे लक्ष गेले. शेनवारा काँग्रेस भवनात जाल्ले बसकेक अशोक नायक आशिल्लो. सोमारा काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर जावंक शकता. So by Monday, the Congress is likely to decide for both the bipoles. ते कोण आसा? Ashok Naik मेळ्ळी म्हाका. हां. Ashok Naik express his wish to join Congress party. Okay. Yes. गोवा सुरक्षा मंच कित्याक घातले? गोवा सुरक्षा मंच न्ही. अशोक नायकाचे मनीस आयिल्ले. आणि गोवा सुरक्षा मंचाचे आयिल्ले सर? नाही तातूंत कोण आशिल्ले खंयचे पार्टीचे हांव नकळो. अशोक नायक आपले मनीस गोवा आयिल्ले. हां. तातूंत ते इतर खंयचे संस्थांचे मेंबर आशिल्ले ना.
but they supported his candidature. They could have support. Okay. So Ashok Naik want to contest on Congress ticket or any other? Obviously. He has expressed his wish. The final decision of his will come tomorrow. पुढचं केन्ना फायनल जातले? I would prefer if it is finalized today. If you ask me. But I expect by Monday it will be finalized. मजगती गोवा सुरक्षा मंचान काँग्रेसीचो तेको मागला. काँग्रेसीन पणजे उमेदवार दवरचे परस गोवा सुरक्षा मंचाच्या उमेदवाराक आधार दिवचो अशें तांचे म्हणणे. परिकाराक ओडवपाची ताक आशिल्लो बळिश्ट उमेदवार तांचे कडेन आसा खंय. भाजपा आडची मतां वाटून वचचे परस एके वटेन येत जाल्यार परिकार हारूंक शकता अशें तांचे म्हणणे. काँग्रेसीक सध्या तरी पणजे उमेदवार मेळप कठीण जाला. ते खातीर एक वेळ ते गोवा सुरक्षा मंचाक हातूय दीत. हांव काँग्रेस हावसाक आयलो काँग्रेस अध्यक्ष शांताराम बाबाक मेळपाक. शांताराम बाबाक रिक्वेस्ट करपाक हांव आयलो की काँग्रेसीन पणजे कॅन्डिडेट घालचो न्ही, गोवा सुरक्षा मंच कॅन्डिडेट घालता आनी गोवा सुरक्षा मंच कॅन्डिडेट घालता आनी आमकां खात्री आसा की ह्या वेळार आमी बाय इलेक्शन जिखतात. तेन्ना जर काँग्रेसीन जर कॅन्डिडेट घाली जाल्यार मतां फुटतली. ती मतां फुटची न्ही म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. वाळपय बाय इलेक्शना खातीर काँग्रेसीच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण फोंडेचो आमदार रवी नायकाचो चलो रॉय नायकाचो विचार चल्ला. आम आदमी पार्टीनूय वेंचणुके खातीर तयारी केल्या. आपाचो गोवा डेस्क इंचार्ज पंकज गुप्ता गोंयांत आयला. 2 दिसांत ते पणजे उमेदवार दवरपाचेर निर्णय घेतले. वेळ पडल्यार भाजपा आड जो कोण उमेदवार आसतलो ताका तेको दिवपाचोय विचार जावंक शकता. तो अभी आज गोवा आया हूँ, यहाँ की टीम आपस में बात कर रही है. आज और मीटिंग्स होंगी और मीटिंग होने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे हमको जल्दी से कहाँ पे लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है कि नहीं लड़ना, और अगर लड़ना है तो कौन कैंडिडेट होगा उसके ऊपर आज लोकल टीम बैठेगी, उसके ऊपर डिसीजन लेगी. हो सकता है आज डिसीजन कर दे, हो सकता है और उसके बाद फिर हम आपको पूरी तरह से बताएंगे. अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है तो इसलिए हम आपको कोई भी जवाब देने में असक्षम है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.